तुळशीदासाल काणी मागशी हस्तिनापुर म्हणले गाव अंतू आत्माराम म्हणले को सदाचार संपन्न सुशील ब्राह्मण आशिल्लो. तो तागेले बायली बरशीक सुखान संसार करून आशिल्लो. ताका एक चल्लो तुळशीदास म्हणून. तो बी पळोवचा छंदू गुणाढ्यो बरे गुणाचो उरता. बापाय ताका शिक्षणाने बरे दिवस दिता आनी एक ताणें जरा प्राय येवच्या 16 वर्सांच्या येवच्या कचे रत्ना म्हणले एक चली बरशिका तागे लग्न करशिता. ती चली भारी छंद उरता दिशाक बी सुशील बी उरता. अशी संसार सुखान वता आसतना हे तुळशीदासाक वायट गुणा चेडवाले मैत्री जाता आनी तो वैश्यावाटिके वच्चे पिवचे अशी नाना आशिल्ले नमुने दुश्चट ते मित्रां बरशी शिकता. बापाय ताका मस्त सांगता अशें कर नाका, हे बरे गुण नाही, आमगेले तसं लोकांक हे शोभ दिना आनी तुका बायल छंदच न्हय, तुगेली बरीची, तूं तुगे बरी सुखान संसार करूं का, अशी वायट गुण केल्ले मस्त लोकांक जीवन वायट जाल्लें आसा म्हूण ताका नाना तरेन बुद्धी सांगता आनी मस्त लोकांले उदाहरण बी दिवन तो पुता सांगता. जाल्यार बाबा कांयी बदल ना. एका तो खंय तरी नायकिण्या घरा उरचें ना अख्खा दीस बायले घेवन रुमांत उरचें अशें करता उरता. तेगेले हे गुण पळोवन त्या बापायक भारी दुख्ख जावन तो बायलेक म्हणटा हांव तीर्थयात्रे वता गो, म्हाका हांगा न्ही उरलें रे, हे पळोवन सहन जायना म्हूण तो तीर्थयात्रा वचून सोडता. हांगा आवय पूत सून करून उरतात. अशी उरका जाल्यार एक दिवस तुळशीदास भायर गेल्लो उरता. तेन्ना तागेले बायलेक तिगेले कुळारच्यान खबर येता तिगेले आम्माक मस्त आराम ना म्हूण. तेन्ना ती मायक सांगून कुळार वता. तेणें थंय गेल्ले सुमार वेळा नंतर हो तुळशीदास येता घराक. येवन रत्ना रत्ना म्हूण बायली आपयता. आवाज येना परत म्हणून तो आवस विचारता आम्मा रत्न खंय आसा म्हणटा. कांय ना रे, तिगेले आम्मा आराम ना म्हणून ती कुळार गेल्या म्हाका सांगून, तूं काळजी कर नाका म्हणटा. हय वय हांव बी थंय वता म्हणून कुठले भायर सरता. आवय म्हणटा आतां तितले सांजेर वच नाका, सांज जाल्या आतां म्हणटा. जाल्यार पळय आयकना, चमकता वता. तेगेले मावाल घर दुसऱ्या गांवांत उरता. तो चमकता आसतना पळय सूर्य अस्त जाता आनी अटू कडेन काळोख जाता. जाल्यार हो चमकूच सोना. चमकता हाका एक हें म्हणटा न्हंय. ते न्हंय मस्त भोर न्हू व्हांवता उरता. जाल्यार हो लक्ष करना. ती न्हंय दांटून मावा घर वचून विचार करता. ती न्हंय म्हणटा दांटून वचे पसून मध्यरात्री सुमार जाता आनी मावा घर पाव पसून तांगेर वटलो न्हिदलेली उरताच. बागील बंद उरता. हक्का बायली पळोवंक म्हळ्यार मात्या तितले चडील उरता. कसं करता म्हण कळना. सुतलो ते घराचे एक सुतमार घेवन येता. ते भितर वचता खंयची वाट मेळना. तितले घट भितर वयर माळ्यार एक खिडकीन तो दिवो सान जळटा आशिल्लो ताका दिसता आनी थंय एक राज्य असो लांबतो आशिल्लो बी दिसता. हागेले मनाक कसं न्हय, ओहो रत्नान हांव येवन येत म्हूण ती गत आसा म्हूण घेवन हो राज्य सोडला. ती भोवतेक हेच खिडकी लागी त्या रुमांत आसची दिसता म्हणून हो ते राजवा धरून वयर वता आनी रत्ना रत्ना म्हूण ते खिडकी बागील घूर धाडून आपयता. तेन्ना ती एकदम बागील काडटा. घोवालो आवाज आयकून अरे इतले रात्री मेल घोव कशें आपयता आसा म्हणून ती बागील काडून भायर येता. पळयल्यार घोव हो तिका पळोवच्याक एकदमच न्हू रत्ना म्हूण अप मारता तिका. तेन्ना तिका एकदम बरी हसी येता. अरे इतले मध्यरात्री हो कोणाक कळना शेंग वयर आयला न्हय, फाल्यां सकाळीची उठलो हाका पळोवन कितले हांसता की म्हाका कितले एक म्हयन्यान टिंग अशें करून हांसता कितके म्हूण दिसता तिका. जाल्यार बी ती जेन्ना समजदार उरता घोवा म्हणटा तुमी वयर कशें आयल्याची म्हणटा. अरे रत्ना तूं म्हाका म्हूण राज्य सोडिल्लें न्हय, हांव ताका धरून आयलो म्हणटा. हांव कसलो राज्य सोडिल्लो ना, तुमी कशें वयर आयले पळोवया म्हणून ते दिवो घेवन घोवा आपा घेवन पळयता. पळयल्यार एक हेब्बाव
ते खिडकी लागी लमकड तो उरता ते पळो चाकाची धगळ का आंग येऊन झुम्मून येता. ती म्हणता देवा इतलं तुमकां मी गेले व्याम हवंय तुम्ही कामदेवाले आराधन करचो न्हू ते श्रीरामचंद्र प्रभूले आराधन केलें कितलें बरें आशिल्लें मेघेचेर दवरची प्रितीची तातूंत थोडो वांटो तुम्ही ते श्रीरामचंद्र प्रभूचेर दवर उरल्यार तुमकां ज्ञान मेळत आशिल्लें तागेले एक दय मेळत आशिल्ली म्हूण सांग. बायलीन तशें सांगच्या कचे ताका तुळशीदासाक एक ज्ञानोदय येता आनी तो कुडलेची बायलीक एक प्रदक्षिण येता आनी पांय पडून सांगता रत्ना आयच्यान तूं म्हगेल गुरू तूं सांगील खरेची हांवें स्त्री व्यामोहापणाशीची ते श्रीरामचंद्र प्रभूले ध्यान करून न्हू ज्ञानचिंतन केलें जाल्यार कितलें बरें आशिल्लें. हांव आयच्यान रामालेची आराधन करता आनी तागेलें दर्शन जेवा पसून हांगा हांव परत येना तुका मेळच्याक म्हूण वचून सोडता. कारण तशें म्हणच्या कची रत्नाईक एक नमुन्यान मात्यार उद्दालो केल्यार वरता ती दिसता हांव घोवा बरें सांगचें गेल्यार हे दुसरें नमून जालें न्ही म्हूण ती बेगीन धांवन घोवा आट रपता आनी म्हणटा आयकलें अशें कर नाकाची हांव तुमी म्हाका सोडूच का म्हूण सांगिल्लें न्हय थोडेच पण देवाक ध्यान कराच म्हणून सांगिल्लें म्हणटा ना रत्ना तूं सांगिल्लें करेक्ट आसा हांव ते श्रीरामचंद्र प्रभूले दर्शन जेवले शिवाय हांगा येना परत तूं काळजी कर नाका म्हणून तो परत वचून सोडता मुखार. घोवान अशें म्हणचे खातीर म्हण मात ते घुवळ शिवन ती थंय पडता. हो ते कसलें लक्ष दिना हो चमको चेक्क करचो मुखार हांगा ते रात्री वेळ न्हय थंड वारें तिका परत एक चर्चो येता ती घोवान सांगिल्लें उठ आसता ती पळयता आयकलें म्हणून आपयता ताका तागेलो आवाज येना तेन्ना ती फाल्यां सकाळीची बाप केन्ना हांव खंय सांगका तांगेले हाजे मदतीन हागेलो शोध घेवं का म्हूण घरा वता ती परत. हो अशीची चमकतची रान गुड्डो वटू दांडवताची चमकतो उरतो हांगा पापी सकाळी उठता आनी बाप्पा सांगता अशें जालें काल रात्री म्हूण हांव आत्ताच्या आत्तां मागीर घोवा घर वचका म्हूण सांगता. बापा अडना म्हूण सांगून धुवेक घोवा घर पेटोवन दिता. ती घरा येवचे कशी मायक सांगता कसं जालें म्हूण तेन्ना ती भारी दुख्ख जाता आवसुका जरा बी ती एक ना फुडें काळ लोक न्हय धैर्यान उरता कसं कश्ट आयल्यार बी मुखार विचार करता तशी ती तुळशीदासा लांब म्हणटा बरो बाप्पा काळजी कर नाका हांव आनी तुका न्हू ताका सच्चा वचा म्हणून ती सुन्या घेवन पुता सच्चाक भायर सरता. हो तुळशीदास टू कडेन फिरता काशी येवन पावता. ताणें काशी येवन सुमार वर्स जाल्ली उरता ते कोणाक तो रप्त आशिल्लो पळय तांगे घर एक दिवस सकाळीची तो तोंड धुवंक घेवन एक फातरारी पांय धुवंक येता उरता पांय घासूंक घेवन तेन्ना एकदम थंय एक ब्रह्मराक्षस प्रकट जाता. तो ताका पांय पड म्हणटा आनीक तुमकां म्हगेलो नमस्कार हो पूज्या न्हू आनी हांगा ब्रह्मराक्षस जावन आशिल्लो आतां 12 वर्स धर न्हू तुमी सदां हांगा पांय धुतात न्हय तुमगेले पांया उदक लागून म्हगेले पाप क्षय जावन म्हाका हांगच्यान मुक्ती मेळ्ळी तुमकां मस्त धन्यवाद म्हगेले निमित्तान तुमकां कसलें काम जावका जाल्यार सांगाची म्हूण सांगता राक्षस. तेन्ना तुळशीदास म्हणटा म्हगेलें काम तूं करत अशें ना रे म्हूण सांगता. न्हय सांग कसं म्हणटा म्हाका श्रीरामचंद्र प्रभूले दर्शन जेवका ते तुगेले करूच दिवचे येतोय म्हणटा. तो म्हणटा म्हाका तें करचें जायना जाल्यार तुका रामाल दर्शन कशें जाता ते उपाय जाल्यार सांगता. कसं की म्हळ्यार अगनाशी घाटा लेगीत एक पुराणीक सदोच रामायण सांगता सांजेचे ते आयकुच्याक तो परमभक्त हनुमंत एक वृद्ध ब्रह्मचारीले रूप घेवन थंय येता आनी तो ती रामकथा श्रवण करून वच थंयच्यान तूं जर थंय वचून ते मारुतीक शरण गेला बा तुका रामाल दर्शन जातलें म्हूण तो राक्षस ते तुळशीदासा सांगून माय जाता. तुळशीदास ते दिवस सांजेरी न्हंयत न्हावन अगदी स्वच्छ वस्त्र घालीन ते अगनाशी घट्टा लेगीत
ते पुराण संस्करण होता. तो थंय रामकथा श्रवण करता उरता. थंय एक म्हणतार ब्रह्मचारी बी बसून ती काण ऐकता उरता. हाका कळटा तो हनुमंत म्हण. हो वचन ताका पांय पडो बसता लगेच. आनीक रामायण सांगून ज्ञाना पडता वच्चे भायर सरता न्हय. तेन्ना हो पांय पडो आनीक स्वाम्यानू म्हगेली एक आश आसा, म्हाका रामाल दर्शन करायची म्हूण पांय पडता. हनुमंत काही लक्ष दिना, ओगी वता. हेर दिवस बी तशी येता. हो हनुमंताले वचून गे न्हू, म्हाका रामाल दर्शन करून दी म्हणून अगदी दीनवाणीन सांगता. तेन्ना बी हनुमंत कसो नाही उलयना, ओगी वता. अशी सुमार दिवस येता. हनुमंताक परीक्षा बी करता आशिल्लो, हो खरें रामाले दर्शन घेवचे खातीर अशें करतास की अशी सांगता म्हणून हनुमंता गेले बारीकसाणेन परीक्षा बी करता उरता. ताका कसलें उत्तर बी दिना ताजेले. अशी मस्त दिवस येना पडना हनुमंता ताचेर पापशें दिसता. तेन्ना तो म्हणटा, हांव तुका रामदर्शन कशें जाता म्हूण एक साधन सांगता म्हणटा. तागेले कान्नांत रामतारक मंत्र सांगता. आनी हे तुवें अगदी भक्तिभावान सदळचे 1001 पंत अशी 108 दिवस सांगता. ते 108 दिवस येना पडत तुका रामाल दर्शन जाता. जाल्यार तुवें अगदी भक्तीन आनी श्रद्धेन सांगता तें म्हणून ताका सांगून घेवन हनुमंत वता थंयच्यान. तुळशीदासाक भारी खुशी जाता. तुळशीदास घरा येता आनी हेर दिवस न्हांव करून अगदीची शुचिरभूत जावन भक्तीन श्रद्धेन आनी विश्वासान ते हनुमंतान सांगिल्ले रामतारक मंत्राचे जप करचे बसता. हांगा तुळशीदासाक सत्तरची बायल आनीक आवय सतत आनी काशी येवन पावताय. तांणी विश्वेश्वराला दर्शन करचे वचका म्हण तेन्ना तो आत्माराम बी तीर्थयात्रा करता थंय काशी येवन पाविल्लो उरता. तो बी थंय काशी विश्वेश्वराले दर्शन घेवचें म्हण आयिल्लो उरता. थंय ताका बायलेली आनीक सुनेली भेट जाता. तो विचारता, अरे तुमी हांगा कशी, तुळशीदास खंय म्हणून विचारता. तेन्ना तांणी म्हणटा जी आमी बी ताका सत्ता हांगा आयिल्ले. आतां थोड्या वेळा पयलीं पळयलें आमी ते हांगा अगनाशी घाटा लागीं तो रामायण आयकुच्या बशिल्लो म्हूण आवय सांगता घोवाक. तेन्ना ताणें दोगो लोक करून न्हू ते सुन्ने घेवन पुताले घेताच आनीक घरा वचें यो म्हूण सांगता. ना हांव रामाल दर्शन घेवचें येना म्हणत तो. तेन्ना बापाय म्हणटा, रामाल दर्शन घेवच्याक हांगा उरका म्हूण ना रे चेडा. घरा गेल्यार बी घरांत बसून तूं रामध्यान केल्यार बी तुका रामाल दर्शन जाता म्हणटा. हो आपण रामाल दर्शन हांगा घेवचें सपनाक, आपण येना घराक म्हणटा. पुतान अशें म्हणच्याक ते बापायक भारी दुख्ख जाता. तो सुन्नेक सांगता, तूं हांगा उर, एक छत्र बांदून घे न्हू, थंय येतलो वतलो लोकांक जेवणा सोयी बी कर आनी हाका बी चंद करून पळोवंक घे. हांव आनी म्हगेली बायल करून घे न्हू हे गंगेन तूं आमी जलसमाधी घेताची म्हूण सांगता. आनी तशीच तांणी तांगेले आशिल्ले दुड्डू बिड्डू वाटो ते सुन्ने दिवन घे घोव आनी बायल करून गंगेन तूं तांगेले आत्मसमर्पण करून घेता. ताणें ते तुळशीदासाक कळटा. ताका भारी दुख्ख जाता. आम बापाल ते अंत्यक्रिया वटू करता आनी थंयची बायलीन बांदिल्ल्या छत्रांत उरता. सदत ते रामायणा आयकुचें वची ताणें आनी रामतारक मंत्राचे जप करता उरता. अशी म्हणटा म्हणटाची 108 दिवस येतात. एक 2 दीस पयलें हनुमंत वैकुंठा वचून श्रीमन्नारायणाक पांय पडून रावता. तेन्ना देव म्हणटा, तूं कशें हांगा भक्त शिरोमणी म्हणून विचारता. तेन्ना हनुमंत म्हणटा, देवा तुळशीदास म्हणलो मनुष्य तुगेलें ध्यान करताची काशींत आसा. हांव ताका उत्तर दिल्या. सदळची 1001 पंत तुगेले रामतारक मंत्र सांगता आनी 108 दिवस जायना पडत तूं ताका दर्शन दित म्हूण सांगून म्हगेलें उत्तर तूं खर करून दिवका म्हूण सांगता. तेन्ना देव म्हणटा, अडना तूं तर म्हगेलो अगदीची जिवाचो भक्त, तुगेलें उत्तर हांव खर करून दिता, तूं कांय काळजी करनाका म्हूण सांगता. हांगा तुळशीदासाले 108 दिवस
ताका लक्ष्मीनारायण राम सीता लक्ष्मण रुपान तो दर्शन दिता. देवाला दर्शन जेवच्याक तुळशीदासाक भारी खुश जाता. तो अगदी भक्तीपरवश जावन देवाक पांय पडता आनी स्तुती करता. तेन्ना राम म्हणत ताका, भक्ता तुगेले भक्ती म्हाका पावली, तूं केन्ना म्हाका येवजता उडगास करता तेन्ना हांव तुका दर्शन दिता. तुगेल्या हातान मस्त बरबरी काम जेवचेस मुखारी म्हण ताका आशिर्वाद दिवन देव अंतर्ध्यान दिता. तुळशीदास थंय बायलीन बांदिल्ले ते छत्रांत व्हरून घेवन रामाल ध्यान करताची. तागेले तागेले गी कोण तागेले कश्ट सूख सांगचे येताची तांकां रामतारक मंत्राचे उपदेश करून घेवन तांकां बरेपण जेव तशी वाट दाखोवन तशील तो तांगेले त्या छत्रांत मस्त लोक जेवण करून वतात. एक पंत कसो येता की म्हळ्यार सुमार लोक साधू लोक जेवणा बशील उरतात. तेन्ना थंय एक पापी मनुश्य येता. तो जेवणा बशे वता. ते हाका तुळशीदासा कळटा तो मनुश्य बर न्हय म्हण. तेन्ना तो कसो करता की म्हळ्यार ते मनशा आपयता आनी तागेल्या कान्नान तूं रामतारक मंत्र सांगता आनी तागेले बी सांगीच येता त्या मनशाले. तेन्ना हे साधू लोक जेवणा बशिल्ले येवन कसं म्हणटात एक दोन लोक, आनी तुळशीदास आमी हांगा जेवणाची ते पापी मनशाक तुवें हे छत्रांतल्यान भायर घाल का म्हूण सांगता. तेन्ना तो म्हणटा, ना तो पापी ना रे, ताका ते रामाले तारक मंत्रान शुद्ध केल्या. हांव तागेले सांगयशिल्ले ते मंत्र, आतां तो पवित्र जाला म्हूण सांगता. तो पवित्र म्हूण आमी कशें नमगुचे, तूं सांगलें म्हूण नमगो इतलेची म्हणटा. तरी एक काम करायचें, हांव तुमकां ताजें एक प्रत्यक्ष दर्शन दाखयता म्हूण तो एक केळी पानाचेर इतलें शीत घालून घेवन सिदाची विश्वेश्वराले देवस्थाना वता. थंय विश्वेश्वराले देवस्थाना वचून घेवन तुळशीदास म्हणटा, देवा काशी विश्वेश्वरा, रामतारक मंत्र अगदी पवित्र, कसलेची पाप असले बी धुवन काडता म्हणून तूं बी सांगिल्लें आसा. ते प्रकार हांव हे पतिताले कान्नान ते सांगून घेवन तागेले सांगयशिल्लें आसा. रामतारक मंत्र जर खरें पवित्र आशिल्लें हय जाल्यार तुगेले हे नंदीन हे हांव हाडिल्लें शीत खाव का म्हूण राबता दोळे धांपून घेवन. तेन्ना असल एक विचित्र घटना थंयसर की म्हळ्यार फातरा रूप आशिल्ले ते नंदी उठता आनी ते केळी पानाचेर आशिल्ले शीत जेवता आनी परत वचून शिले रूप घेवन बसता. ते पळोवन वट्टू लोकांक काय ना आश्चर्य आंगा वटूक एक रोमांचन अशें येता. वट्लोक हय बा तुळशीदास खरे संतू धन्य धन्य म्हण घेवन तेगेलें वर्णन करतात, रामनामाचे जप करतात. परत वट्लोक ते छत्रांत परत येताचे आनी वट्लोक बसून घेवन जेवण करतात. अशी ही खबर वट्टू कडेन पसरता. वट्टू लोकांक तुळशीदासाले रामनामाचे प्रसिद्धी जगभर जाल्यार जाता. आतां मागीर ही काण आयकता आशिल्लो लोकांक हांव एक प्रश्न विचारता. रामतारक मंत्र म्हळ्यार हे आमगे लोकां वट्लोकां सादारण गत आसा. ते कसं नाही म्हणून कमेंट्स बॉक्सान तुम्ही घालका. मागेली काणी आवडल्यार शेअर करायची, लाईक करायची आणि सबस्क्राईब करायची.